Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. वास्कोकार, मुरगांवकार किंवा दाबोलेकर एक सुसज्ज असे बरे बांधलेले मार्केट आहे. ते बांधता असताना ते बांधपाक जाय जाल्यार आमकां आमचे जे स्ट्रीट वेंडर्स आसा तांकां शिफ्ट करपाक जाय. तांकां शिफ्ट करता आमी आमची फुटपाथ आसा थंय शिफ्ट करता. बारीकसो त्रास हांगा ते सगळ्यांक जातलोच. सेम थिंग आमी एक थोडीशी एरिया सोडून बसकारांक आमी हांगासून चड पयस ना हांगासून हार्डली म्हाका दिसता 100-200 मिटराच्या डिफरन्सानूच तांकां हांगासर गाडी करून आमी तेंची सोय केल्ली आसा. व्हडलोसो कांयच फरक पडचो ना. त्या मार्केट हिंगा शिफ्ट फुटपाथेचेर शिफ्ट करपा फाटल्यान थिंगा KTC हाडला पळय तो इल्लिगल आहा. थिंगा ती शटल सर्वीस आहा पळय एवरी सिटीन कितें आहा शटल सर्वीस बस स्टँड टू बस स्टँड आहा. फक्त वास्को एक अशें आहा की ती शटल हिंगा दवरला ती फुटपाथ खाली आहा मरे थंय घाला. हिंगाच कित्याक घालपा आमकां कित्याक त्रास करूंक सोदता. आमकां एक तर पयलींच रिपोर्ट ना आनी फाटल्यान गेले जाल्यार आनी भीक मागपाक पाडी येयल्ली आहा सद्याक. डिझलाचे पयशे जायना आनी तितून आनी हो त्रास. आतां जर ही मार्केट जर 1-6 म्हयन्यान जर रेडी जाता वर्सान रेडी जाता ही कितें गॅरंटी आहा. तो बस स्टँडाक कितली वर्सां जाली तो रेडी जाला अजून मेरेन तो जावंक ना जाल्यार हे मार्केट 1 वर्सान ती पयली ती वचपाक तयार ना. ती हेवटेन येवपाक तयार आहा. नवी टेक्नॉलॉजी हांगा हाडून आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक एक वेगळे तरेचे एक हे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी त्या तरेन आयज कावन्सिलान आमचे केल्ले आसा आनी हेची गरज आसली वाळपय. आनी डोर टू डोर कलेक्शन आतां वेवस्थीत वाळपय चल्ला. पयलीं अशी परिस्थिती तुमकां सगळ्यांक याद आसतली की गार्बेज कलेक्शन करपाकूच परिस्थिती बिकट जाल्ली. आनी आमकां आतां हो प्लांट असल्या कारणान आमी ते गार्बेज योग्य तरेन आमी ते ट्रिटमेंट करून तो डिस्पोज आमी करूं शकता. गॅसच्या माध्यमांतल्यान आमी एक वेगळ्या तरेचो प्रकल्प फुडें व्हरपाचो बी आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आतांच एक्सप्लेन केल्या प्रमाणे पूण आतां हो एक पायलट बेसीसचेर हो जो केल्लो आसा. पूण त्याच प्रमाणे फुडें कशें वचप आनी प्लस आमी कब्रस्तानचो रोड बी आमी सँक्शन करून आमी सगळे घेतलेले आसा. जेन्ना कोवीड चालू जालें सगळ्यान लुकसाण म्हणटा ती आयज शेतकाराची जाल्ली आसा. आनी पावसानय ज्या प्रमाणे पावस ह्या वर्सा पडला तेतूनय खुबशी लुकसाण शेतकाराची जाल्ली आहा. आनी हेतून खंय तरी शेतकारांकय एक आशा आसली की सरकार खंय तरी तांकां ह्या वर्सा तरी एक टोटली फ्री कापून दितलो अशें खंय तरी तेंच्या मनान आशा आसली. पण तशें कांय जावंक ना. पूण आयज आमी सगळे शेतकरी हांगा जमलेले हांवूय शेतकरी एक हें येयलो की प्रसंग येयलो की आयज खंय तरी आमी शेतकऱ्यांक हेल्प करपाक आयज संदी मेळ्ळी. त्या निमित्ताने आयज हें मशीन आमी हांगा हाडून आयज सगळ्या शेतकऱ्यांक जी सावन कापणी आहा ती फ्री करून दिवपाचें आमी येवजलेले आसा. आनी अशा हे परिस्थितीन मेघशमा सारकिलो सुपुत्र साळांचो आय हेका सगळ्याक आमकां शेतकऱ्यांक हातभार लायता, देवस्थानाक हातभार लायता. खूब पुढाकार घेवन कसल्या सोशल कामांक तो सदैव तयार आसता. ग्रुप्स एक सिंक्रायज करून तांकां एकत्र हाडून एक व्हडलो ग्रुप करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हांवें नवी स्कीम जे हाडपाचो प्रयत्न केलो सरकाराच्या माध्यमांतल्यान स्वावलंबन स्कीम थंय आमी पयशे लोकांक दिवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी ह्या पयशाचो आनी यशस्वी स्कीम जी आमी लॉन्च केली तेजो आतां पर्यंत बेनिफिशरीज तितके काय बेनिफिशरीज ना. पूण स्वावलंबन स्किमाक म्हाका दिसता की 70च्या भागात खुबशा लोकांक आमी पयशे दिवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. पयशे बेश्टे पयशे न्हू ते कित्याक दर वर्सा गावतात एक 10 ग्रूप जर एकत्र आयले ते पयशे एकत्र हाडून तुमी वेगळे तरेचे एक्टिविटीज करूं शकता. आनी म्हणूनच महिला सशक्तीकरण महिला खातीर स्किलिंग आयज आमी पळयता की स्कील डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी महिला खातीर वेगवेगळे तरेचे स्किलिंग दिवपाचो आमचो प्रयत्न. महिला मंडळ सेल्फ हेल्प ग्रुपाक खरें म्हणजे खऱ्या अर्थान सशक्तीकरण म्हटल्यार आपल्या पांयार कशें उबें रावपाचें आनी गांवांत रावन वचपून कशें निर्माण करपाचें. आयज तुमकां सांगपाचो उद्देश म्हणजे आयज ल्हान ल्हान गोश्टी सॅनिटरी पॅड्स आनी इतर कांय गोश्टी आमचो प्रयत्न की आमच्या मतदारसंघात त्यो गोश्टी आमच्या महिला मंडळ सेल्फ हेल्प ग्रुपच्यान आमी ते प्रोडक्शन करून घेवन आमी आमच्या महिलांक वेगळे तरेचे अवेरनेस